फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर आसा जे राती 30 कुसगांव न्हेसले कडेन रातचे 12:30 सुमार एक अपघात जालो। त्या अपघातात अपघात हेंचे मदीं जालो, दुचाकी आनी कंटेनर हेजे मदीं अपघात जालो आनी त्या अपघातात तो दुचाकीच्या फाटल्यान बसलेलो युवराज पाटील हेका मातशी पांयांक मार लागला आनी कंटेनर तेंची गाडी कंटेनरा पोंदा गेले कडेन जवळ 800 मीटर फरफटत गेली आनी ती गाडी समजी फ्लॅट जाल्ली आसा, गाडी टोटली गाडी लॉस जाल्ली आसा। आनी अपघातात जो युवराज पाटीलाक जे पांयाक मार लागल्या तेका ID हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दवरिल्लो आसा। जो रायडर जो आहा तेका तो गाडयेंतल्यान उसळून भायर पडलो आनी युवराजाचे मातशे पांय सापडलेले, पूण सबंद ते दोगांय भितर गेले जाल्यार दोगांची जिवन हानी जावपाची शक्यता आसली। पूण जी स्कूटर जवळ 800 मीटर तेंच्यांनी पयस व्हेली थंयच्यान, पूण ते गाडये पळयत जाल्यार ते स्कूटरीक कांयच ना आनी सद्याक कंटेनराच्या ड्रायव्हराक तपासा खातीर दवरिल्लो आसा आनी तेजो जो कंटेनर आहा तो तेंच्यांनी ताब्यान घेतलेलो आसा आनी हेजो तपास जो आसा फोंडा पुलीस करता। तो मंडल TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।